गोंयांत पोर्तुगीज असले, पोर्तुगीज गेले, पण गोंयकारांची जी युनिटी असली ती युनिटी सदांच तशीच उरली. एक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल आसा, सामकी व्हडली गजाल आसा. तेका आमी गोंयकारांनी केन्नाच लायटली घेवपाक उपकारना. जे आमचे जाणटे युनायटेड रावले, वांगडा रावले, तशेंच आमचे पेरंट्स रावले, आमी रावता, तशेंच फुडले आमचे जे जनरेशन आसा ते वांगडा रावपाक जाय, एकठांय रावपाक जाय, युनायटेड रावपाक जाय. आमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस आसतले, आमचे बाकीच्या गजालींचे डिफरन्सीस आसतले, पूण केन्नाच आमी कोणाच्या रिलिजनाक लागून आमी झगड्यो करूंक ना, आमी केन्ना डिफरन्सीस क्रिएट करूंक ना. आणि गोंयकारांची हीच युनिटी आयज थोड्यांक आनी थोड्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक पळोवपाक जायना. 60 वर्सां जाली आमी मुक्त जावन पोर्तुगीज वचोन, 60 वर्सां जाली आमी ओल्ड गोवाचे फेस्ट सेलिब्रेट करतात, आमी त्या फेस्ताक वयतात. हिंदू जावं, क्रिस्तांव जावं, मुस्लिम जावं, सगळे वयता. 60 वर्सां तेजो कोणाक प्रॉब्लेम जावंक ना. आनी आतां मदींच एकटो जाणटो जागो जाता, मदींच तेका उमेद येता जाणटेपणान, आनी मदींच तो गोंयकारांक डिवायड करपाक सोदता. रिजन सिंपल, गोंयकार ह्या फावट ह्या इलेक्शनाक युनायट जाला, युनायट जाता हे तांकां दिसलेलें आसा, हे कळलेलें आसा. आनी तोच मार तांकां फुडल्या पंचायत इलेक्शनाक बसतलो, तोच मार तांकां लोकसभा इलेक्शनाक बसतलो, आनी तोच मार तांकां 2027 व्हडल्या इलेक्शनाक बसतलो हे तांकां खबर आसा. आनी तेकाच लागून हे सगळें षडयंत्र गोंयकारांक चाळोवन घालपाक ते ट्राय करीत आसा. जेन्ना हिंदू मेळावली 6 म्हयने थंय रस्त्याचेर बसताले, तेन्ना तुजो हो हिंदू महासंघ खंय आसलो, महाआघाडी खंय आसली? कितलेशे हिंदू आयज बेकार आसात, कितलेशे हिंदू आयज हॉस्पिटलांत बरी फॅसिलिटी ना म्हणून मरतात, कितलेशे हिंदू आयज बिझनस ना म्हणून रडटात. ते हिंदूंक वाटोवपाक तुमची महाआघाडी कित्याक येना? तुमची सो कॉल्ड महाआघाडी ऑफ दॅट 6-7 पीपल, तुम्ही कित्याक ते मोपार तुमचो मोप घेवन, तुमचे हे घेवन, तुमचे कितें ते सगळे आसा पळय सध्या ते घेवन, तुमची फौज घेवन कित्याक तुम्ही मोपार हिंदू वाटोवंक वचोंक ना? ते हिंदू न्हू की तुमच्या हेतून कितें हिंदूचे तुमचे डेफिनेशन कितें? ते वेलिंगकराक विचारता हांव, हिंदूचे डेफिनेशन कितें? कोण हिंदू आनी खंयच्या हिंदूक तूं वाचोवंक सोदता आनी खंयचे रिलिजन तूं वाचोवपाक सोदता हे मातशें क्लियर कर, आमकांय कळपाक जाय. कित्याक ज्या हिंदूंक लागून, ज्या गोंयकारांक लागून आमी पावला, तांकां लागून तुमी तर पावूंक ना. ती गोवा फायल्स तुका दिसोंक ना? जेन्ना आमच्या गोंयकारांच्या रस्त्याचेर 3 महिने 4 महिने बसयले, तांकां मारले, तांकां गाडयेन बसयले, तेंचे जमनीत चोरले, ती गोवा फायल्स तुका दिसोंक ना? तू चिंतनाका तुका कोण ते सर म्हणटले म्हणून, सर आमी म्हणटले म्हणून, लायकी ना सर म्हणपाची. जे गोंयान सगळे कम्युनल हार्मोनी रावता तांकां डिवायड करपाचो जर तूं प्रयत्न करता, जाल्यार तुका सांगता तुजी लायकी ना तुका सर म्हणपाची. अरे पोर्तुगीज गेले, सगळे जाले, सगळे लोक सुशेगाद आसा. आता तुका उगडास येयलो कोणाक गोंयचो साहेब म्हणपाचो, कोणाक ना तो मानपाक शकता. कोण फातराक देव मानपाक शकता, कोण आनी कित्याक देव मानपाक शकता, कोण झाडाक देव मानपाक शकता, कोण कोणाक कितेंय म्हणपाक शकता. दॅट इज अप टू माय फेथ. हांव डिसायड करतलो म्हाका कोणाक देव मानपाक जाय तो, हांव डिसायड करतलो कोणाक कितें म्हणपाक जाय तो. कोण आपणाक जाय तेका गोंयचो साहेब म्हणटलो,
कोणाक दिसता सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब जाल्यार तेका गोंयचो साहेब म्हणटलो, कोणाक दिसता परशुराम जाल्यार तो परशुरामाक म्हणटलो. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? फाल्यां कोणाक गोंयचो साहेब म्हटलो आनी कितें म्हटलें म्हणून आमचे पोटां भरतली? आमी आमकां जाय तेका जाय ते म्हणटले, तूं कोण सांगपी? सो आमकां जाय सरकारा कडल्यान म्हटल्यार सीएमा कडल्यान स्टेटमेंट येयल्ले, सीएमान प्रूव्ह करचें की ते हे कॉन्स्पिरसी फाटल्यान ना म्हणून. आणि ह्या सीएमान गोंयची जी आमची कॉम्युनल हार्मनी आसा, आमचे जे गोंयकारपण आसा ते टिकोवन दवरपाक लागून एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिवन हो टॉपिक जो आसा तो क्लोज करचो. आणि फुडें जर हे डिवायड करपाक सोदता जाल्यार तांकां कडक कारवाई तेंचेर जावपाक जाय, तांकां पनिशमेंट जावपाकूच जाय. सो फायनली एकूच सगळ्यांक सांगता, युनायटेड रावा. दुसऱ्याच्या रिलिजनाक डिसरिस्पेक्ट करू नका. दुसरो करता म्हणून आपूण करचें न्हू. आणि तुमची फेथ, आमची फेथ आमच्या कडल्यान तुमच्या कडल्यान कोणूच व्हरपाक शकना. इट्स एन इंडिया. हांव म्हाका जाय तेका हांव मानतलो, तुका जाय तेका तूं मानतलो. ही लिबर्टी आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान दिल्ली आसा.